नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। कोळसो न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणा आड एकार एक पंचायती थाराव येवंक लागिल्ल्यान सरकार पक्षाची प्रतिवादाची तयारी। बीजेपीचे पंच जेडपीचे मुख्यमंत्री स्वता करता प्रबोधन। 2 सर्क्युलरा काडूनय इंजिनियर अधिकाऱ्यांक जीएसटीचेर टेंडरिंग बिलिंग समजना। आता अर्थ खाते खात्यांक दितले रेडीमेड फॉर्म्युला टेबल। रस्त्यांची बिलां देंवतली, पायपलायनीची बिलां वाडटली। गोयचे आदले मुख्य सचिव डॉक्टर जे.सी. आल्मेदा संवसाराक अंतरले। 87 वर्सांचे आल्मेदा भाऊ बांदोडकराच्या तेंपा वयल्या मुखेल सचिव रेक्ट ब्युरोक्रेट गेलो फ्युनरल प्रेस्तारा। गोयच्या आदिवासी समाजाच्यो गजाली जाग्यार घालतलो केंद्रीय राज्यमंत्री सुदर्शन भगत। गोविंद गावडे म्हणटा येता ते पनर्शीत गोयच्या आदिवासींचे प्रपोजल केंद्रीय मंत्रालया मेरेन। आता मीडियाक माहिती जापो खुलाशे करपाची जबाबदारी मंत्री न्ही, खात्यांची पीआरओंची खाती स्वायत्त संस्थांनी। पीआरओ नेमात माहिती प्रसिद्धी सचिवाचे फर्मान। पेडणेकारांक पीडीए नाका, पेडणेचे काँग्रेस ब्लॉकाचो टीसीपी मंत्र्याच्या प्रस्तावा आड आवाज काडपाक सुरू। स्वताचे भरीक पीडीए काडटा म्हूण आरोप। आनी फातोड्ड्या बेंगळुरू एफसी आड मॅचीक एफसी गोवाचो गोयचो मेन प्लेयर ब्रँडन फर्नांडीस फिट। कोच लोबेरो म्हणटा मॅच जातली फास्ट एंटरटेनिंग। कॅप्टन कट्टीमणीची सुवात गृहीत धरची न्ही। लुईस नॉर्टन दे मातोसाचे इंडिया यूथ इंटरनॅशनलान चेन्नई सिटी एफसीक धाडायले। कोळसो आनी न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणा आड एकार एक पंचायती थाराव घेवंक लागिल्ल्यान सरकार पक्षानूय प्रतिवादाची तयारी केल्या। बीजेपीचे पंच जेडपीचे आता न्हयांच्या राष्ट्रीयकरण आनी कोळसो विस्तार प्रकल्पांचेर प्रबोधन आनी ट्रेनिंग चल्ला। विरोधकांच्या प्रचाराचो प्रतिवाद करूंक हे प्रकल्प कशे बरे हे मुख्यमंत्री आता पंचांक सांगता। पणजे बीजेपीच्या पंचांक मुख्यमंत्र्यान सांजे लेक्चर दिले। पंचायत मंत्री माविन म्हणटा पंचायतींच्या थारावांक कांयच अर्थ ना। असेंब्ली नाव कागदात दिता, डॉक्युमेंटूच दिता। त्यामुळे सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांचे आम्ही तकलेन हाडून दिले की काँग्रेसवाल्यांनी केल्ली कर्मां ते करतात आनी मागीर बेटी बोवाळ मारतात। सो वी ओपोज पोल्युशन व्हेरी स्ट्रॉंगली अँड वी हॅव ऑलरेडी टेकन एक्शन बाय रायटिंग टू सेंट्रल गव्हर्मेंट टू फर्स्ट स्टॉप एनी आयडिया ऑफ expansion and also taken steps to reduce the current pollution. हो कोळशाचो विशय लक्षात हाडून दिलो, कारण एक चित्र करून दवरपाचो प्रयत्न जाल्ला काँग्रेसच्या काही आमदारा कडच्यान आनी पक्षा कडच्यान की जणू काय भारतीय जनता पक्षान केला। हांच्यांनी कर्मां केल्या, जशी कॅसिनोची कर्मां हांची आहा, कॅसिनोच्या हातून हांच्यांनी पयशे घाल्या, तशें हांगाय कोळशाचे बर्थ करपाक हांच्यांनी पयशे घाले आसतले, कारण बर्थ दिले हांच्यांनी। एक्सपान्शन आमी थारायलें। आतां आमी MOU जो सायन करूंक सोदता आनी आमदारांक जशें आमी प्रॉमीस केला तशें 11 तारखेक आमदारांची मिटींग आनी काही NGOज आनी काही पंचायती जांच्यांनी ठराव केले कळनासतना। पयलें म्हणजे घटनेच्या 54व्या सेक्शनान हें आसा विच इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट्स रायट, बट स्टील सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज ऑफर्ड टू गोवा। कारण हांव जेन्ना मंत्रिमंडळान आशिल्लो तेन्ना हांवें गोयचो विशय रेज केल्लो, गोयची सेन्सिटिविटी रेज केल्ली। आय एप्रिशिएट द सेन्सिटिविटी, बट द वर्ड्स यूज्ड एंड एरिया ऑफ ऑथॉरिटी ह्या दोनूय हातून चुकता आनी म्हणून आमी MOU सायन करपाचो प्रस्ताव सेंट्रल गव्हर्मेंटा समोर दवरलेलो विच हॅज बीन एक्सेप्टेड एज पर अवर टर्म्स एंड कंडिशन। आय थिंक विथ दॅट द 100% पावर ऑफ एनी डिसिजन टू डू समथींग, म्हणजे खंयचे ड्रेज करपाचें काय ड्रेज करपाचें ना, खंयच्या हाजेर जेटी बांदप, खंयच्या हाजेर बांदप ना, खंय आनीक कितें करप, ह्या संदर्भांतलो पूर्ण अधिकार MOU सायन जातकच गोंय सरकारा कडेन येतलो। दीस MOU
Everything comes back to us, while expenses will be carried out by them. रिव्हर नॅशनलायझेशन आणि कोल एक्सपान्शन प्रकल्पा आड पयलीं मुरगांव, साश्टी आणि आता उत्तर गोंयांतूय नेवरा आणि कानोळे पंचायतीन थाराव जाले. पंचायत पावण्यार प्रतिवाद करूंक आता बीजेपीन आपल्या पंच आणि झेडपींक बौद्धिकां सुरू केल्यात. रिसोर्स पर्सन खुद्द मुख्यमंत्री पर्रीकार. पंचायत मंत्री माविन म्हणटा पंचायतींच्या थारावांक अर्थ ना. रेझोल्युशन पास केला ऑलरेडी, तर त्या पंचायतींचे कितें पयले सुवातेर ते रेझोल्युशन पास केला ताका कांय अर्थ ना, कित्याक तेणी तो शब्द जो नॅशनलायझेशन म्हूण वापरला. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॅशनलायझेशन, सो वॉट मिनींग? इट बिकम इनफ्रॅक्शस. दॅट रेझोल्युशन हॅज गॉट नो मिनींग वॉट्सोएवर. खासदार विनय म्हणटा रिव्हर नॅशनलायझेशना आड काँग्रेसीचो आदलो राज्यसभा आणि MP शांताराम नायकान संसदेत केन्ना आवाजूच काडिल्लो आयकूंक ना. हे बील आयले तेन्ना शांताराम नायक राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो, तेणें विरोध करूं ना. ऑन द रिकॉर्ड आसा. तेणें प्रश्न विचारले पूण आपलो विरोध आसा म्हूण सांगून ना. तेणें बील पास केल्लें राज्यसभेन. तेणें विरोध करूं जाय आशिल्लो. तेणें दाखोवचें शांताराम नायकान की राज्यसभेन आपूण ह्या बिलाक विरोध केलो म्हणून. रिव्हर नॅशनलायझेशन आणि कोल एक्सपान्शनाक दक्षिण गोंयांत खास करून साश्टी आणि मुरगांव तालुक्यात कितल्याशाच पंचायतींनी थाराव घेवन विरोध केला. आता उत्तर गोंयांतूय वारें पाताळटा. नेवरा, कानोळे, कोळसो आणि रिव्हर नॅशनलायझेशना आड थाराव जाले. लोक उरलो कडेक. सरकार पक्ष पंचांक बौद्धिका दिता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. 2 सर्क्युलराक काडून पसून इंजिनियर आणि अधिकाऱ्यांक GSTचेर टेंडरिंग आणि बिलिंग समजूंक ना. आता अर्थ खात्यान रेडीमेड फॉर्म्युला टेबल करून PWD आणि बाकीच्या खात्यांक दिवपाचें थारला. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान PWD, WRD, कमर्शियल टॅक्स आणि अर्थ खात्याची एकठांय बसका घेतली. पोरण्या बिलांचेर GSTचो फरक पडचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. रस्त्याच्या कामात 3.5% बिलां देंवतली, जाल्यार पायपलायनीच्या कामांनी खंय सुमार 8% बिलां वाडटली. That is a correct circular. Cos theta, sin theta जो वापर करून you can find exact what is a logarithm value. But still we use tables. Ready-made tables असतात पळय आडवी, तशी टेबल्स तांकां करून दिता. फॉर्म्युला दिल्लो आमकां पयलींच. तोच फॉर्म्युला वापरून हांव मोस्ट यूज्ड आयटम्स म्हणजे मोस्ट यूज कंडिशन्स ताजो फॉर्म्युला करून दिलो की तांकां सोंपें जातलें. एखादी केस तांकां सांगल्या हाज्या पलीकडे एखादी केस जर तूं आसत वीच पुट्स क्वेश्चन मार्क ऑन यू, सेंड इट टू अस, वी विल एक्सप्लेन. समजा एक 25 तरेच्यो केसी आमी आयडेंटिफाय केल्यो, तांचो फॉर्म्युला आमी फॉर्म्युलाच काडून दिता. रस्त्याचें काम फूल हॉटमिक्सूच हो फॉर्म्युला. रस्त्याचें काम फूल ग्राउट आनी हॉटमिक्स हो फॉर्म्युला. बिल्डिंग फक्त हो फॉर्म्युला. बिल्डिंग विथ फर्निचर हो फॉर्म्युला. बिल्डिंग विथ लाइट्स एंड फर्निचर, दिस इज द फॉर्म्युला. लायक दॅट वी विल गिव सम स्टँडर्ड डे टू डे फंक्शनिंग टायप ऑफ वर्क विथ अ एक्झॅक्ट पर्सेंटेज. ते करतकच तांचे 90-95% इश्यू सोंपता. ओल्ड बिलाचेर कराचेच अमावंट कमी करूंक ना. जांकां पळय नवीन ऑर्डर दिल्या पयलीं म्हणजे 20 लाखा सकयल आहा पळय ऑर्डरी, ताका कसलोच इम्पॅक्ट ना. 20 लाख ते 5 कोटी पर्यंत जे ऑर्डरी आहा पळय ताका 50% वयर काम जाल्लें आसत जाल्यार कांयच इम्पॅक्ट ना. दे कॅन प्रोसीड एज इट इज. फक्त वॅट हाज्या GST येतलो इतलेंच. हे फिगरान पयशाच्या फिगरान फरक ना. ह्या 2 कंडिशना फुडें नवीन ज्यो ऑर्डरी दिवपाच्यो आहा ताका कितले रिडक्शन करूंक जाय किंवा कितले वाडोवन दिवंक जाय हाजे फॉर्म्युला दिता मरे ताका. तोच फॉर्म्युलांच्यान GSRाक त्या बाबतींत वापरपाचो. GSR म्हणजे कितें? एस्टिमेटेड व्हॅल्यू काडपाक लागता न्ही. समजा 3% कमी येता रोड वर्क्सान, म्हज्या म्हायती प्रमाणे 3.9% कमी येता. वेरेज पायपां आसा पळय सिवेजची आतां घालता थंय 8-9%, 7%, 6% वाडटा, कारण ताका सर्वीस टॅक्स नाशिल्लो पयलीं. आतां GST आयलो ते मातशें वाडटा उलट तें. सो रोडाच्या हाका वेदर इट इज GSR एस्टिमेट or whether it is order, you have to reduce that much and issue the order. गोयचे आदले मुखेल सचिव डॉक्टर JC आल्मेदा मंगळारा संवसाराक अंतरले. ते 87 वर्सांचे आशिल्ले. भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तांकां मिरामार हॉस्पिटलांत एडमिट केल्ले. मुक्त गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराच्या कार्यकाळात मुख्य सचिवाची जबाबदारी ताणें सांबाळ्ळी. तांचे पार्थिव ब्रेस्तारा तांच्या कांपाला वेल्या घरात दर्शनाक दवरतले. निमणे संस्कार ब्रेस्तारा.
गोयचे चीफ सेक्रेटरी पयले आनी एक बरे प्रशासक जेंच्यांनी प्रशासकीय हातून एक बरे आदर्श पाळिल्ले घालूंक दिले अशें आयज JC आल्मेदा देवाक अंतरलेल्या आनी ताका श्रद्धांजली अर्पिता म्हणजे कॉन्ट्रिब्युशन मुद्दम याद करता. It is sad to note that our friend Dr. JC Almeida, former Chief Secretary of Goa, has passed away yesterday evening. He was a brilliant officer which you will never find in present days. Well learned, well studied, well read, written several books. He has written books on mining. He was an economist. He had toiled in the civil administration for a better administration. He was a very, very strict officer. He was also director of civil supplies. Such men, he has studied in Portugal, in Lisbon. Such men are very rare to find in these days. There are no words to express on his sad passing away. My condolences to his wife and his children. May his soul rest in peace. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.